गज्जानिके येनिके म्हणो. गज्जण्णानिके येनी म्हणो तू हसतस मो. तुगेल पशी सुरवेरी हांव हांगा येयलो त्यालाकर हांव कितलास का सांग. थो हांव पश्टईल म्हूण हासील न्हय रे मारया. आज आमगेल गज्जल गम्मत पळोवका आशिले. फॅन्सी अंगडी वचून आशिल पुरो असो दिता तगल टेन्शन पळोवका आशिले. कसने गज्जो अण्णा फॅन्सी स्टोर ಅಂತವೆ. हसती तुमका संकळ कमीगेल कष्ट. हो अनिके तुगल कष्ट परिहार दायनिवे मारया. ಅಯ್ಯೋ ಮಾರಯ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರಾಗ ಎಲ್ಲರಿ ಮತ್ತೆ वायट जाऊन वत्तरे. होई इतले तू फॅन्सी स्टोराक कसले गेलेलो. फॅन्सी स्टोराक कसले गेलेल म्हण म्हाका निमगीत मुरे. आज कितली तारीख म्हण तू कुड गसनावे. आज फेब्रुवारी 14 मो. हो आज व्हॅलेंटाईन्स डे नवे. अय्यो म्हाका कुड गसुना. घरा गेल मागीर मिगेल बायल म्हाका बली सोडयता. हांव फॅन्सी स्टोराक कसले गेलेल म्हणो आत्तापुणी कळवे तुका. होय मारया आज तुगेल निमितेक होड उपकार धल म्हण येता. आनी के काल मिंचवनी ओगोगी अंगडी वचून हांव कसने पुणी घेता. तुमको फायपर मेळटा इते. म्हाका सांगतासिलो आतां कशी धांवन वतस पळे. महिना तण्णा कसलेक धांवन वतसा. हांव तितलेंची पुरा अंगडी भोवून येईल रे महिनाता. आनी तूं वच्चे दंड मारया. आमकां दावका दलेल कसने मेळना थंय. तुम्ही दोग जण कसन उलयतसत म्हूण म्हाका एकूय अर्थ दत्तना. कसन विशय म्हणून प्लीज सांगाती. अय्यो रामा तू अनिके खंयचे कालांतस की आज व्हॅलेंटाईन्स डे न्हय रे. आमी आमगेर बायलेंक कसने पुणी गिफ्ट दिवका नवे. नुत गिफ्ट दिवचे दत्तवे. कसने तांक इश्ट जावचेसिले दिवका मुरे. होय रे तुळशीदासा आमकां तेंची टेन्शन. अय्यो इतले वे हाका कसले तुम्ही टेन्शन करून घेता ती. बाईले गिफ्ट दिवचे तुका सान विषय वे. हे तुळशीदासा करता दत्तना अनेक व्हॅलेंटाईन्स डे येता. यारे गजो हांव आनी तू वैल पेंटा वच्चा थंय कसने मेळटा की पळोवया. 1 मिनिट रब्बा ती मिगेल उत्तर ऐकय येती. पै आर्ट्स म्हणून एक वेबसाईट आसा. थंय गेल्यारी तुमगेल बायलांक कसन दावकाक येत असेल पुरा परचेस करू येता. पै आर्ट्स वे खंय आस रे तें. पै आर्ट्स म्हणून एक वेबसाईट आसा. एक यूट्यूब चॅनल आसा. एक पंत विजिट करा ती. तुमका कितले खुशी जाता पळय ती. थंय तसल कसन मेळता रे. थंय वे टेराकोटा ज्युवेलरी मेळटा. एका पशी एक छंद आसा गोतस वे. टेराकोटा ज्युवेलरी म्हळ्यार कसन रे. टेराकोटा आर्ट म्हण एक आस रे महिनाता. ते माती दुखून करचे क्राफ्ट वर्क. तंतू चंदाये वस्तू कडेरी फ्रिज मॅग्नेट आणि सोरू कन्नाचे अशी नाना नमनेच करता ती. भारी छंद असता. हो थंय फ्रिज मॅग्नेट मेळतवे. तशी जाल्यार आमगेल सुरेखाक तेंची गिफ्ट करता. हय आमगेल महिना तण्णांनी गज्जू अण्णा पै आर्ट्साक विजिट करतात खंय. तुम्ही वरे विजिट करका वे. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत आसता. दयकोन थंय विजिट करा ती. तुमकां खंयचे आर्टिकल दावका की ते घेया ती. तुळशीदासा ही एक फ्रिज मॅग्नेट दाखोवचे दत्त रे. टंटडाय. होय रे भारी म्हळ्यार भारी छंद आसा. हांव अंतू आजीची पै आर्ट्साक विजिट करता पळय. हांव अंतू मिगेल बायलेक कन्नाचे 100 रुपया घेवका म्हण तीर्मान कोण दला. आज आमगेल साधनकल निमित्ती आम्ही एक सांची पार्टी करतश दल्ले. आणि व्हॅलेंटाईन्स डे म्हणून बमणाला कसने निमगुचे दत्तवे. करेक्ट सांगली गो तुळशी. आणि आज व्हॅलेंटाईन्स डे म्हणून मिगेल बमणाना खैदो बोंचा आपण वच्चे सिल्वे. साधनकल निमित्ती आज एक गम्मत दल्ले. आमगेल एक नमाने व्हॅलेंटाईन्स डे. तुमगेल ಒಟ್ಟಾಜಿ ಮಕ್ಕೈ ಗಮ್ಮದಲ್ಲೇ ಮಿಗೇಲ್ ಬಮ್ಮುನ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಾಪನೋರ್ತ್ ಮುಂಡೆ ಕ್ಲಿಂತ್ವೆ. ಸೇಮ್ तुमगेल बम्मुण कशी की तशीच मिगेल बम्मुण अंगडी व्यारा मुखारी आणि कसने उडगा ससना. आम्ही पण इतले खुशीर असती. गायना मात्र भारी बेचार रसबा. सम उल्लेनी खाणे सम खायनी नव्हेतीने.
होई होई हांवें ऑब्जर्व करता आशिल्ली गायन होनी बारी बेजार आसा बा. हा वय गो आम्ही पार्टी एन्जॉय केले. हा 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 मिगेल बमनन आपण हेले वय बा. हा गिफ्ट हा वय वय दिला बा. हा पाय वे हा दायत कसंदला गायन तुका भारी डल्लस मुआजी. तिक बमनन भायर भोंडेनी म्हण बेजार की म्हण नाही ग. आमगेल गायन होने एक पद सांगला पुरो गज्ज अण्णा फिदा दावनो तिक बोंडो चाप्पन हरता तितले ಕೆಪಾಸಿಟಿ अस्तिगेल पदाक. अयो मिगेल कष्ट कोणा संचे. आमगे लगी सांगो मारैती. आज व्हॅलेंटाईन्स डे नव्हे थँची मक बेजारू असल पर दिवस कसले येत की म्हण दिशी मका. अयो तश कसलक म्हणत गो आणि कसन संच होने हे व्हॅलेंटाईन्स डे आईल म्हणरी हेर्दिसु आमगेल ऑफिस अंतु प्रदर्शन कार्यक्रम असता. मिगेल बमनन मक हे गिफ्ट दिले हंग अपन हेले पण बैल मेंशन संचे दाल मनुष्यन मिगेल बैलन मक हे दिले मिगेल पियान्सिन हे दिले उडबिन ता दिले असल पुरा मक दको चक्कसने येसना मिगेल बमना का व्हॅलेंटाईन्स डे म्हणून उडकासु येसना कंकी अप्रूप की पण तुडगासी उनकने हान दिले रे ता तंकोन दको चदायना कसल नमने चस्ता दकेल वे. अयो तुगल बमनल टेस्ट की म्हणतती दक्के निवे तुगल बमनन कसनी घेवन दिनिवे म्हण हंगसून उल्लैतती तू मक बेजारू. अयो गायन होन्ने इतलं सान विषयक तू इतलं बेजार कोण घेवचवे. आत्ता घरा वचून पै आर्ट वेबसाईट विजिट करी टेराकोटा ज्युवेलरी एकापशी एक चंदस गोतसवे नव्यश्री पैयस पडे ती मिगेल फ्रेंड. होई गो तुळसी इतले दिवस तुमक हे विषय सांगनी मुगो. ಟೆರಾಕೋಟಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಮೆ ಮಸ್ತ್ ಐಕಲೆಲೆ ತುಗಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಫೋಟೋ ಗಿಟ್ಟ असल्या दाखईगो मिगेल मोबाईल ಅಂತೂ मस्त फोटोज असती दाखईता. हो हे भारी चंदस. हो हे मग मस्त इष्टदले हाವಂತೂ ಗೆತ್ತ बा. अयो हाची पेंडेंट कितले चंदस नवे हाव हे घेऊन घेता फार मिगेल फ्रेंड्स ले पॉट जडत ग्यारंटी. हो हे भारी चंदस हाव मक्क मात्र नाही मिगेले नंडेक बहिणीक पुरा जनाक घेता बा. एक कापशी एक चंदस ती नवे मस्त थँक्स ग तुळसी मक भारी खुशी दल्ले. आज घरा गेलेलीची पै आर्ट्स वेबसाईट ओपन करून मक कसकस दावक की ऑर्डर कोण सोडता. हावे तेंची करचे. होय होय पूर्ती तुम्ही घेऊची नाही मग कैदावरती. सुरेख हन्निकनी गायन हन्निक एक गुड न्यूज अस. कुसून गुड न्यूज गो. हे विषय हा माझी हंगेलाक सांगिले हन्नी महिना तಣ್ಣलगनी गज्जोणलक सांगत म्हणला तन्नीवरे पै आಡ್ಸೋದಕ್ಕೂ तुमक गिफ्ट दिता ती. आमगेल पंचायती कैकुनो तुमके घेऊ का म्हणा शिदतसवे आत्ताची पै आर्ट्स वेबसाईट विजिट करती. तुमक मन खुशी दवतसले ज्युवेलरी घेयती. येयती पै आर्ट्साक टेराकोटा ज्युवेलरी घेऊचाक वेबसाईटाक विजिट करती मन खुशी पवाती. भारी चंद ज्युवेलरी घालू सकडले मुखारी सो ब्युटिफुल सो एलिगंट जस्ट वाव वाव म्हणतती. लिंक आमगेले डिस्क्रिप्शन बॉक्स ಅಂತ असता आणि कमेंट बॉक्स ಅಂತೂ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಸ್ತತಿ ದಯಕೋನು ವಿಸಿಟ್ करती पै आर्ट्स. ऑल द बेस्ट पै आर्ट्स.